ನಮಸ್ಕಾರ ಅನುಪಮ ಭಟ್ ಷಡ್ರಸ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅನ್ನೇಕ್ एक ಕಡ್ಗೆಚನಿ ಅಂಬುಲೆ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇಕ್ ರುಚಿ ರುಚಿ ಎಡ್ ಗೈ कोरयांगा अवंग अर्ध पाव मीठ काढ म्हळ्यार अर्ध ग्लास अंदाज दवरयता ताका 2 ग्लास उदक घालून हांव मिठा उदक खतखतान निवोन तितावळ दाखयलेले चार आंबुलेस पळय ते कट्टुकोन ताका घालता. रात्री घालून दवरला हांव. नेक्स्ट डे करून बेत्ते आतां पुरा भाजून घेवया अडगयेक. आमी कितले मीठ काडला पळयाचे ताजी 3 वंटान आमी मिरसांग घालता केन्नाय. हांव अर्द पाव घाला देखून 1.5 पाव दोन्ही मिक्स मिरसांग घाल्या गांवची आनी बॅडगी ते घालून भाजून दवरता. आतां ताका अर्द कप सासमाय तशीची पटपटानो भाजून घेतले. खंयच्याकय तेल घालूना. चिकेची मिडियम फ्लेमार दवरून भाजूका पुराय. आतां 1/4 कप कोथंबीर घालता. कोथंबीर तशीची सानुज्जारी लायक कोण गोल्डन कलर येवताय भाजून काढले. नेक्स्ट असच्यानी मेथी हांव 1 टेबल स्पून मेथी घालून तेवय भाजून घेता. हे पुराय डिटेल जावन आमगेले यूट्यूब चॅनलार ऑलरेडी आमगेले अडगयेची रेसिपी घाल्लेली आसा. थंय तुमकां इंग्लीश सबटायटल्सय मेळटा. तशीची डिटेल ताजे मेजरमेंट पुराय तांतूं भितर दिला डिस्क्रिप्शनान. तुमी जाय जाल्यार थंय चॅक करूं येता. हांगा पळय मेथी भाजून काडून घेतल्या हांवें. आतां 1 चमचे नारळेले तेल हूण करता. ताका कशें म्हळ्यार हिंग फुल्लाच्याक हरवो हिंग घातल्यार अडगयेक टेस्ट ना. हिंग केन्नाय फुल्लानू घालका म्हण फुल्लाच म्हळ्यार हिंग भाजूच्याक फुल्लाच म्हणचें. ते पळय अशें फुल्ल्या वरी जाता वायट कलर जाता त्या खातीर ताका हिंग फुल्लाच म्हणचें. सानुज्जारी हिंग भाजून घेवच्यो. हांव कडगी पळयाची पुळदिसू तशीची कडगी सावन कट्ट करून शिजोवन घेतला. थोडे उदक घालून अशी शिजयला. कुकरांत आनी घालची नाका नाजाल्यार उप काडल्यार जाता. थोडे मीठ घाला ताका. तेवे रेडी आसात पळय. पुरा भाजून दवरलेलो हांगा आसा मिरसांग सासम कोथंबरी मेथी हिंगू. आतां लोणचें वांटूया आमी. ते आंबुलेचे पळयाचे मिठा उदक फस्ट लायक कोन्न निस्तान काण घेता. हे उदकान आमी आतां लोणचें वांटूचें. फस्ट ती भाजिल्ली मिरसांग मिक्सर आयदनांत घालून पिट्टी करून घेता. मागीर पळयाचे हिंगू आनी वरलेले पुरा भाजून दवरलेले सामान आसा पळयाची ते पुरा घालचे. अशी पिट्टी करून वाटल्यार सुलभ जाता केन्नाय. आतां हेवंय घालून वपास एक रावंड पिट्टी करून आमी ते दवरलेले मिठा उदक पळया काण दवरून ते दवरलेले तेवय घालून लायक स्मूथ पेस्ट करून लोणचें वांटून घेतले. कशें आयला पळयाची कलर. आतां ते कडगी आंबोली दोनी मिक्स करता आनी ताका मसालोय घालून लायक करून भरशिता. ते मिठा उदक तुमकां पावनी म्हूण दिसता अडगय सुकी जाला म्हूण जाल्यार थोडेची तापोवन निवेल उदक मिक्स केल्यार जाता. ते पावता सादारण. हे आतां आमी ग्लास बॉटलांत भितरय काण दवरका. प्लास्टिका बॉटलांत केन्नाय खंयचेय लोणचें काण दवरूं नज. आतां ग्लास बॉटलां भितर फील करून दवरता. अडगई 1-2 वा 3 दिवस मात्र भायर दवरून खावचें जाता. मागीर ते फ्रिजान दवरका. फ्रिजांत एक 15-20 दिवस दवरून खाव येता. मागीर ताजी टेस्ट तितले फ्रेशनेस आसना ताका. बट 1 म्हयनो ताय दवरून खाव येता म्हणत घे. रुची रुची चांगा अडगय रेडी जाला. सगळ्यांक धन्यवाद.